हॉर्स शू कसिनोक लायसन दिल्ल्यान काँग्रेस पक्षान मुख्यमंत्र्याचेर टिका केल्या। विरोधी पक्ष फुडारी असताना परिकार कसिनोक विरोध करतालो, मात आता मुख्यमंत्री परिकारान गोंयकारांचो विश्वासघात केला असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केला। मनोहर पर्रीकरान काल एमबी हॉर्स शू लायसन्स दिन कॅझिनो लायसन्साचें जावं कितें करपाक कॅझिनो म्हणून लायसन्स दिलें तें इट इज गोंयकारांक परतून एकदां फोडोवपाची तेगेले प्रयत्न चल्ल्या। वी फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आय हॅव टोटली ओपोज हॉर्स शू। जे पड आमी उलयता हांव पड उलयता कॅझिनोचेर इज ओनली बेस्ड ऑन that he was the fellow who was saying that he will remove it the day he was brought in power. He was the person who was said I am against casinos. He was the person who was saying that money is not good. Today what happened? He's just turning the tables, trying to save, trying to wriggle out the situations. But people of Goa are watching. The same people, when he was when he was the leader of the opposition, he used to tell us, everybody is looking, the cameras are watching, the people are looking from the cameras from the statement. What you all are doing, man? Today I am telling him, people are watching you. कुडाळच्यान बेकायदेशीर रितीन गोंयान रेंव हाडपाचे बेगोबेग बंद करचे अशी शिटकावणी कोलवाळच्या रेंवकारांनी दिल्या। रेंव काडपाचेर गोंय सरकारान बंदी घातिल्ल्यान गोंयान रेंवेचो धंदो पुराय बंद आसा। कुडाळच्यान मात व्हडा प्रमाणात रातया गोंयान रेंव हाडटात, ती बंद करची अशी मागणी तांणी केल्या। गोंयान रेंव हाडप बंद केले ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। गोंय सरकारान रेंव काडपाचेर बंदी घातिल्ल्यान कोलवाळ वाठारांत रेंव काडपाचें काम बंद आसा। रेंव ना म्हणटकीर ट्रक बंद आसात आनी सगळे लोक बेकार पडल्यात। कुडाळच्यान मात व्हडा प्रमाणात रातया गोंयान रेंव येता। कोलवाळच्या रेंव काडप्यांनी शुक्रारा राती आनी शेनवारा सकाळी हे ट्रक आडायले। सरकारान आमचेर बंदी हाडल्या रेंव काडपाची आनी आमचे सध्या बेकार पडलेले आसा। आमचे गाडयो बंद आसा, आमची व्हडी बंद आसा। आमकां सांगले पण आमी व्हडी बंद थेयल्या, पूण आतां ज्यो गाडयो येतात महाराष्ट्रांत रात दीस चलतात तेंचेर कोण हे आळा घालतलो? सरकारा कडसून कांयच अपेक्षा ना तेंचेर आळा घालपाचे। सरकार फक्त सांगता आपण तेचेर बंदी घालता, पण बंदी जायना। जो मेरेन ह्यो गाडयो बंद जायना तो मेरेन आमचो धंदो कहो चालू जातलो? हांगा आतां हे आतां मायनींग ज्यो गाडयो चलता रेंवेच्यो त्यो आतां कुडाळसून रेंव हाडटात आनी गोंयकारांची हांगा रोडी सगळ्यो बंद आसा, गाडयो बंद आसा। गाडयो रेंव घेवन गेल्यार फायनूय मारता 50,000 फायन। पूण ह्यो इतल्यो गाडयो आतां दिसाक 200 गाडयो येतात, 100-200, पूण हेजेर एक्शन घेवपी कोणूच ना। ट्रकवाल्यांक शिटकावणी दिवन सोडल्यात। सरकारान रेंवेची ही येरादारी बंद केली ना जाल्यार रस्त्यार देंवचे पडटले अशी शिटकावणी राजेश परबान दिली। बंद करून दवरल्या रेंव सगळी आमची, सगळ्या 1-2 मिटर सुद्दां रेंव व्हरतलो जाल्यार 40-50 हजार फायन मारता। आनी ह्यो आतां कुडाळच्यान येता रेंव, तेका रातभर 100 वयर गाडयो चलतात, तेका एक सुद्दां फायन लागना। कित्याक दीसभर तेका चॅकपोस्ट लागता, टोल लागता, कितेंच लागना तेका। ह्यात आमी गाडयो तांकां धरल्या आनी तांकां वॉर्निंग, फक्त आयज वॉर्निंग दिल्या आनी आमी सरकाराकूय दाखोवन दिला की ह्यो गाडयो इतल्यो चलतात तेंचेर तुमी एक्शन घेवपा जाय। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे। गोवा बागायतदार शेतकारांक साऱ्याच्या नांवान माती वाडटा हो आरोप काँग्रेस म्हणयारो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सिद्ध करून दाखोवचो अशें आव्हान बागायतदाराचो चेअरमॅन नरेंद्र सावेकारान दिला। सहकार वाठारांत रेजिनाल्डान राजकारण हाडचें न्ही असो सल्लोय सावेकारान दिला। नाल्ल आनी काजूच्या डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून स्किम्स जी केल्ली आसा सरकारान ती स्कीम राबोवपाचो निर्णय घेतलो आमच्या बागायतदार संस्थेच्या थ्रू। ह्या सगळ्या हातून कितें भ्रश्टाचार जाल्लो आसा अशें जर कोणाक दिसता आसत जाल्यार ताणें तें सिद्ध करचें अशें आव्हान आमी ह्या निमतान तांकां दिवपाक सोदता आनी ताणें तें जरूर सिद्ध करून दाखोवचें। बागायतदार संस्था बरे तरेन काम करता इतलीं वर्सां आनी सभासदांचो आनी शेतकऱ्यांचो विश्वास गोंयच्या सगळो संपादन केल्लो आसा, तेका तडो मात आमी वचपाक दिवचे ना इतलें ह्या निमतान आमी सांगपाक सोदता। राजकारण आनी सहकार्य दोन पूर्ण वेगळ्यो गजाली आसात। तेजे खरें म्हणजे एक केन्नाच गोंयान हेजे पयलीं आनी हेजे मुखारूय म्हाका दिसता केन्ना तेजें हें जावचें ना आनी जावं न्हय। आनीक एखाद्याक जर दिसता आसत राजकीय झगडी जर करपाची आसत तर ती राजकीय मळार करची आनी सहकार क्षेत्रांत काम करपी संस्थेच्या संबंधान जर गजाली आसत आनी तातूंतल्यान जर आमच्या सारकी संस्था जी काम करता बरे तरेन तेज्या संदर्भान जर आसत जाल्यार ती गजाल वेगळ्या हेजेर लेवलाचेर फायट करची। शारिरीक वा मानसीक नजरेन अपंगूळ भुरग्यां खातीर सरकारा वतीन आपले परीन काम चालू दवरतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या 32व्या वर्धापन दीस सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो।
आपल्या 32व्या वर्धापन दिसा निमतान लोकविश्वास प्रतिष्ठानान दैनिक लोकसत्ताचे सहसंपादक संदीप आचार्याक प्रतिष्ठानाचे संस्थापक सर्गेस्त नारायणराव आठवले पुरस्कार भेटयलो. पत्रकारांनी भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मुखार हाडचे, पूण तेच बरोबर समाजा खातीर बरें काम करप्यांक मुखार हाडूंक जाय अशें संदीप आचार्यान मागलें. भ्रष्टाचार काय म्हणाले जेवढा काळजी थोडा आहे, पण समाजामध्ये अनेक चांगले लोक आहेत, चांगल्या प्रकारे काम करतात. त्यांच्याकडे जरा उघड्या डोळ्याने बघ आणि त्यांना समाजापुढे आण, त्यांचा आदर्श पुढे आण. आपण समाज कल्याण मंत्री असताना अपंगळ भुरग्यां खातीर स्कूल बांदूंक 50 लाख रुपया मेरेनची अर्थीक आदार दिवपी येवजण हाडिल्ली, पूण त्या येवजणेक कोणेच तेंको दिवंक ना अशें सुदीन ढवळीकारान सांगलें. शाळा बांधण्यासाठी 50 लाख रुपये आम्ही स्वतः स्कीम करून पास केली, पण पुढेच त्यावेळी पुन्हा आलं. मला वाटतं आता डिपार्टमेंट माझ्याकडे नसल्या कारणाने काय झालंय माहीत नाही, पण नक्कीच मी ते पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रयत्न करेन. रिपोर्टर विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.